मोगाचनो पवित्र पुस्तकांत एका व्यक्तीक नवें नांव दिवचें म्हळ्यार ताका एक नवें मिसांव दिवचें म्हण अर्थ. पोरण्या सोडल्यांत आमी पळयता जाल्यार अब्राहमाक देवान विंचून काडले, ताचे लागीं सल्लो करून ताका अब्राहम म्हणलें नवें नांव ताका दिलें आनी एका व्हड जनांगाचो बापूय ताका केलो. तेच परी जाकोब पात्रियार्काक देवान एक नवें नांव दिलें, इस्रायल म्हूण ताका आपयलें. तेच परी आयच्या वांजेलांत सिमांव गोसम्यान पेद्रू म्हणलें नवें नांव दिलें आनी ह्या पेद्रू म्हणल्या खडपाचेर आपणाची पवित्र सभा उगडता म्हणलें सत थंयसर सुम्यान उगडावें केलें. मोगाचनो वेरबूम डॉमिनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 21वा आयतार आचरण करता. परच्या दिसाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाक विदाय मागल्लो महेंद्र सिंग धोनी हाचें नांव कळीत नातलो भारत देशांत कोणच आसचो ना. भारताच्या क्रिकेट इतिहासांत आपणाच्या मुखेलपणा मार्फत भारताच्या क्रिकेट क्षेत्रांत महान साधन केल्लो व्यक्ती. भारतीय क्रिकेट टीमाक T20 वर्ल्ड कप, वन डे वर्ल्ड कप आनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखलेलो महान खेळगडी आनी मुखेली. मोगाचेनो कसो तो एक यशस्वी मुखेली जालो. ताका क्रिकेट खेळा विशीं आसली गूंड माहीत, खंयच्याय परिस्थितींत खेळ आसल्यारी सारकी निर्धार घेवची शाती, खेळ आखेर जाता वरेग धैर्यान कितेंच खंत करिनासतना एकलोच रावून तरी खेळ जिखोवन दिवची शाती, हे सगळें ताका एक यशस्वी क्रिकेट खेळगडी आनी क्रिकेट खेळाचो कॅप्टन करूंक शकलें. मोगाचेनो हर एका क्षेत्रांत मुखेली आमकां गरज आसात आनी तांकां आमी विंचून काडूंक आसा. मुखेल्यांक विंचून काडटना समर्थीवंत वा शक्तिवंत मुखेल्यांक सोदून वेता. जर तो मुखेलपणाच्या वावराक फावो न्हय तर तसल्याक विंचून काडल्यार थंयसर वाडावळ आस्कत जाता. मोगाचेनो आयच्या वाचपांनी पयल्या वाचपांत आनी तशेंच वांजेलांत दोगां मुखेल्यांक विंचून काडचे आमी पळयता. देव कसल्या मुखेल्यांक विंचून काडता. सर्गींचे राज ह्या संवसारी चलोवन व्हरूंक देव कोणाक विंचता. देव विंचता ताचो मोग करतल्यांक, ताचे थंय अखंड भावार्थ दवरतल्यांक आनी ताचे विशीं सारकें जाणा आसल्यांक आनी ताची खोशी पाळतल्यांक. हाच्या वाचपांनी दोगां मुखेल्यांक विंचून काडचे. एकलो एलियाकीम पयल्या वाचपांत आनी दुसरो पेद्रू वांजेलांत. सांगाताच पयल्या वाचपांत आमी पळयता सर्वेस्पर देवान शबना म्हणल्या त्या मंत्रीक तिरस्कार करचे. कित्याक सर्वेस्पर देव शबनाक तिरस्कार करता. तो रायाचो मुख्यमंत्री जावन आसलो. राया उपरांत रावळेरांत तसो अधिकारी. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा ताणें ताचो अधिकार दुरुपयोग केलो. जिवंत आसतनाच परवानगी नासतना ताणें आपणाकच एक समाधी खणली. तितले मात्र न्हय, रायाक झुजा जिखचे खातीर देवाचेर होंदून रावच्या बदलाक हेर राया संगी संबंद दवरूंक आनी ह्या मुखांतर जीक आपणावंक ताणें वायट सल्ला दिल्ली. आनी हे वरवीं सर्वेस्पर ताजे थंय नाखुशी जालो. देखून ताच्या हुद्द्यांतलो सर्वेस्परान ताका काडलो. ताच्या जाग्यार एलियाकीम म्हणल्या प्रामाणीक आनी जबाबदारेच्या मनशांक विंचून काडलो. मोगाचेनो तेच पर्यायाच्या सुवार्थेंत सोम्यान आपणे स्थापलेले पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक मुखेली जावन पेद्रूक विंचून काडचे पळयता. सेजारिया फिलिपी म्हणल्या गांवांत ते आसतना जेजून ताच्या शिसांक सवाल घालें, लोक आपणा विशयान कितें म्हणटा.
भो अपूर्बाची सुलाबाची जाप थंयसर ताणें दिली कित्याक लोकांची अभिप्राय उसारूंक कितेंच कश्ट नात ताणें म्हळें थोडे स्थानीक जुवांव म्हूण आपयतात आनी थोडे एलिया म्हूण आपयतात आनी हेर थोडे प्रवाद्या पैकी एकलो म्हूण आपयतात पूण सोमी थंयसर रावना एक मेट मुखार वेता आनी विचारता हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात तुमची अभिप्राय कितें इतले दीस म्हजे संगी तुमी रावल्यात म्हाका तुमी आयकला हांवें केल्ली 20 मितां तुमी पळयला हांव कोण म्हूण तुमकां भोगता म्हाका कितें म्हूण तुमी समजल्यात म्हजे विशीं कितें तुमी जाणा जाल्यात ह्या वेळी सकट शीस मौन जाले पूण पेद्रू म्हणालो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हे ताका सांगूंक साध्य जाले ताचे सक्तीन न्ही सोमीस म्हणटा मगार देवाच्या आदारान देवाच्या आत्म्याच्या आदारान देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 12व्या वस्वरांत 3ऱ्या वळीन म्हणटा पवित्र आत्म्याविने कोणच जेजूक सोमी म्हणूंक सकना पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन जेजूची खरी वळख उसारल्या पेद्रूक सोम्यान वर्ते इनाम दिले आयच्या वांजेलांत आमी पळयता पयल्यान सोम्यान ताका एक नवें नांव दिले हे दोळतो सिमा वसल्लो आनी मुखार तो पेद्रू वा खडाप कित्याक खडपात आसलो भावार्थ ताणें सोम्या थंय उसारलो मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांत एका व्यक्तीक नवें नांव दिवचें म्हळ्यार ताका एक नवें मिसांव दिवचें म्हूण अर्थ पोरण्या सोडल्यांत आमी पळयता जाल्यार अब्रामाक देवान विंचून काडले ताचे लागीं सल्लो करून ताका अब्राहाम म्हणलें नवें नांव ताका दिलें आनी एका व्हड जनांगाचो बापूय ताका केलो तेच परी जाकोब पात्रियार्काक देवान एक नवें नांव दिलें इस्रायल म्हूण ताका आपयलें तेच परी आयच्या वांजेलांत सिमांव सोम्यान पेद्रू म्हणलें नवें नांव दिलें आनी ह्या पेद्रू म्हणल्या खडपाचेर आपणाची पवित्र सभा उगडता म्हणलें सत थंयसर सोम्यान उगडावें केलें दुसऱ्यान सोमी सर्गींच्या राजाच्यो सावयो पेद्रूक सोम्यान दिले सावयो असा गुर्त अधिकाराचो आपणे स्थापलेल्या पवित्र सभेक तांडेली जावन पेद्रूक सोम्यान विंचले पेद्रू म्हणल्या घट खडपाचेर सोमी आपणाची पवित्र सभा चलोवन व्हरता म्हणलें सत हाच्या वांजेलांत सोम्यान व्यक्त केले हो सावयो सर्गींच्या राजाची भंडारा उक्ती करूंक म्हणजे पवित्र आत्म्याची देणी उक्ती करूंक सोमी सिमांव पेद्रूक नमी हाडटा ह्या मरिफात पवित्र सभेंत अपोस्तलीक मण्यारपण सोम्यान स्थापन केले पवित्र सभेंत सक्रामेंताचे मण्यारपण चलोवन व्हरूंक अपोस्तलांक आनी ताच्या जाग्यार आयिल्ल्यांक सोमी विंचून काडटा अपोस्तलांच्या जाग्यार आसात बिस्प आनी ताचे सहवावराडी जावन वावर दितात ह्या जाग विशेष जावन सक्रामेंताचे मण्यारपण ते चलोवन व्हरतात मोगाच्यानो जशे एलियाकीम आनी सिमांव पेद्रूक सोम्यान विंचून काडले तेच बरी सोमी आज म्हाका आनी तुका विंचून काडटा ताका साक्ष जावंक ताजे राज प्रगट करूंक विशेष जावन कुटुंबांत वडील जावन सांद्यांची जतन घेवंक एका वाड्यांत एक गुरकार जावन वा फिरगजे आसलेल्या अपोस्तलीक मेळांत संघटनांनी अध्यक्ष जावन एक सांदो जावन सोम्यान दिल्ली ते मिसांव सोम्यान दिल्ली ती सेवा सेवेचे मुखारपण घेवन आमच्या उतरां आनी खरण्यांनी सोम्याक साक्ष जावंक सोम्यान आमकां आपयला तर हे मिसांव करूंक तो सोमी आमकां कृपेन बरोवन दी।